नमस्कार इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक बरो दीस आवडेता. इश्टानो, वेळाक आमचे जिणेंत व्हड म्हत्व आसा. अशें म्हणटात की वेळ एकदां हातांतल्यान गेलो की तो परतो केन्नाच येना. पूण आमी केन्ना केन्ना आळशेपणाक लागून वेळ वगडायतात. आतां हेच पळयात, केन्ना केन्ना आमची आई आमकां शाळेंत वयपा खातीर सकाळीं उठयता. पूण आमकां सकाळीं उठपाची केन्ना केन्ना उबगण येता आनी आमी आईक कितें सांगतात, तर उठ्ठा गे, 5 मिनटांनी उठ्ठा. जेवपाक आपयल्यार फक्त 5 मिनटांनी येता. अभ्यासाक बस म्हळ्यार लेगीत 5 मिनटांनी बसता. कितें म्हणटात काय ना अशें? 5 मिनटां करून वेळ वगडावन बसतात. आतां तुमच्या मनान एक प्रश्न आयला आसतलो, 5 मिनटां वगडायली म्हणून व्हडलें जाता कितें? इश्टानो, 5 मिनटांनी लेगीत बरेंच कितें जावपाक शकता. तर पळोवपाचें आसा तुमकां 5 मिनटांक कितलें म्हत्व आसता तें? चला तर हें नाटकुलें आयकुया. गोविंदा आनी राधिका बशिल्लीं आसात. दारार टक टक असो आवाज जाता. राधिका उठून दार काडटा. एक व्हडली जड सुटकेस घेवन महादेव भितर येता. कोण तुमी? हांव वळखूंक ना तुमकां. म्हजें नांव महादेव. म्हजो बापूय भायर पडल्यार आज 11 म्हयने जाले. ताजे कडेन खूब दुडू आसलो. पूण मरतना ताणें म्हाका सांगलें, एका वर्सा भितर हो सगळो दुडू लोकांक वांटून सोंपय आनी कश्ट करून पोट भर. तोच दुडू वांटूंक हांव भोंवता. तुमकां कितलो दिवं? आवयस, काय बरो बापूय तुमचो. सांगात मू, कितले पयशे मागुया? तुका कितले जाय पडटले ते पयलीं थाराय. पूण एक गजाल लक्षांत दवरात आं. जें कितें मागता तें 5 मिनटां भितर मागात. 5 मिनटां सोंपलीं म्हणटकूच हांव तुमकां एक पयसो लेगीत दिवंक शकना. बापायन सांगलां म्हाका तशें करपाक. 1 मिनीट जालें. आगो, बेगीन सांग. चड वेळ काडूं नाका. 5 मिनटां रोखडी सोंपतलीं. आतां म्हाका पळयात आं, थोड्यो साडयो, भांगराच्यो वस्ती म्हणल्यार 4 लाख रुपया पुरो. तुमकां कितले जाय? म्हाका कपडे, बंगलो, गाडी आनी थोडो बँकेन दवरपाक मेळून 15 लाख पुरो जातले. हां, बरी याद जाली. आनी एक गजाल सांगिल्ली म्हज्या बापायन. ज्या घरान जितले दुडू दिता ताचे दुपेटीन शेजारच्या घरान दी म्हूण. कितें? म्हणजे आमकां 20 लाख दिले जाल्यार ते सावित्रेक 40 लाख दितले तर तुमी? हय, अटी प्रमाण दिवचेच पडटले. 2 मिनटां जालीं. आतां रे सायबा, कितें करुया? राव राधिका, हांव दिस्त करता तें. महादेव बाब, समजा तुमचे कडेन आसा तितलोय दुडू तुमी म्हाका दिलो जाल्यार शेजान्नीक आनी खंयचो दितले? म्हज्या घरान जायतो पयसो दवरिल्लो आसा. बँकेंत आसा, तो घेवन येतलो. घरांत आसा आनी बँकेन जितलो दुडू आसा तितलोय म्हाका दिवन सोंपयात. दिता. जाय तितलो दिता. पूण आंकडो तुवें सांगचोच पडटलो. देवा सायबा, आमी गे बाये कसो आंकडो सांगतली? तुमचे कडेन कितले कोटी कोटी आसात ते आमकां कशें कळटले? आमी 50 कोटी मागल्यार शेजान्नीक थंय बसून आयते 100 कोटी मेळटले. महादेव बाब, तुमीच सांगात न्हय कितले आसा ते. म्हाकाय खबर ना. 3 मिनटां जालीं. आगे, बेगीन सांग. वेळ जायत आयलो. आमच्या कुस्तार ती गिरेस्त जातली आनी ती आमचे परस दुपेटीन?
म्हाका सोंसचें ना. तशें जाल्यार आमी थोडेच मागुया, 1 लाख. आनी तिका थंय बसून आयते 2 लाख मेळटले. ताजें कितें? अशें केल्यार कशें? गोविंदा राधिकाच्या कानान कितें तरी सांगता. हय वय, तशेंच बरें जातलें. महादेव बाब, तुमी अशें करात. तुमी पयलीं आमचे शेजान्नींक पयशे दियात आनी मागीर आमकां दियात. म्हणजे आमकां दुपेटीन मेळटले. गोविंदा बाब, पयलीं तुमचे शेजान्नीगेरूच गेल्लो हांव. तिणेंच म्हाका हांगा धाडला. पळयलें न्हय, ती बरी शाणी आसा. गोविंदा बाब, तुमची 4 मिनटां सोंपली. आतां कितें करुया? वेळ जायत आयलो, बेगीन सांग. पूण आमचे परस चड पयशे तिका मेळिल्ले म्हज्यान कशेंच सोंसूंक जावचें ना. म्हाकाय आवडना गे, पूण ताका उपाय ना न्हय. थोडे तरी घेवया म्हणटा हांव. नाका नाका, आमकां मेळ्ळ्यार तांकां मेळटले. आमी घेतले ना जाल्यार तांकांय मेळचे नात. म्हळ्यार आमी घेनासतना रावया? असो दारान आयिल्लो दुडू नाका म्हणुया? असली संद परत मेळत मगे आमकां? गोविंदा बाब, तुमची 5 मिनटां हांगाच सोंपली. चल्लों हांव. अरे देवा, 5 मिनटां सोंपली इतले बेगीन? शंकरबाब, रावात रावात तरी मातशें, आयकून तरी घेयात. गेलो आतां आयिल्लो दुडू तुमचे खातीर गेलो. म्हजे खातीर कित्याक? तुजेच खातीर. शेजान्नीची नसाय जाल्ली न्हय तुका? चड शाण्यांक फातराची शीत. खरें तुमचें. अती स्वार्थीपणां करूंक नाशिल्लें जाल्यार आज हें अशें घडचें नासलें. शेजान्नीचें बरें जावं म्हूण चिंतिल्लें जाल्यार आज आमी सुखी जातलीं आशिल्लीं. आनी शेजान्नीचें बरें जातलें आसलें. आसूं, जालें तें जालें. हाचे फुडें तरी आमी शाणीं जावया. समाप्त. तर पळयलें न्हय इश्टानो, वेळ कितलो म्हत्वाचो आसता तो. ह्या नाटकुल्या वरवीं आमकां ही देख मेळटा की वेळ हो भोव मोलाचो आसता. देखून ताचो योग्य वापर करूंक आमी शिकूंक जाय. त्याच वरी आमी हेराची केन्नाच नसाय करूंक जायना. ही लेगीत शिकवण आमकां ह्या नाटकुल्यांत